प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोड वोड 47 ते 53 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 47 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तशेंच एक रापण दोरयांत मारल्या उपरांत तिका सगळे जिन्साची मासरी पडटोच ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासरी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात ते पोरगी सुरगीचे राज. काळाचे सोपांडे तशेंच जातले. देवदूत भायर सोदतले आनी बऱ्या मनशां मदली नश्ट्याक कुशीन काडटले आनी ताका उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय ती रुदन करून आनी दान करकरावन आसतली. नवी तशी आदली स्वता. हे सगळे समजल्यात तुमी. जेजून तांचे कडेन विचारले. ताणे म्हणले होय आनी ताणे तांकां सांगले. म्हणटोच सुरगीच्या राजाचो शीस जालोलो दर शास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको. नाजरतकार जेजूक नाकारता. ह्यो वपारी सांगून सोंपतोच जेजू थंयचो भायर सोडून गेलो आनी प्रितीच्या बाबणीनो जेजू आमी पळयता ह्या दिसांनी शिवर्तमानान आपल्या शिसांक वपारींनी शिकयतालो. आनी आयज आमी ह्या 52 वोडीन कितें पळयता. जेजू आपल्या शिसांक ह्यो वपारी सांगल्या उपरांत तो कितें म्हणटा सुरगीच्या राजाचो शीस जाल्लो दर एकलो दोमशास्त्री आपल्या बांदारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको. भाव भयणीनो, हांव परतून वाचता. जेजू कितें म्हणटा ह्या 52 वोडीन म्हणटोच स्वर्गीच्या राजाचो शीस जाल्लो दर एकलो दोमशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको. बाबडीनो जेजू कितें सांगूंक सोदता. बाबडीनो ह्यो वस्तू जेन्ना जेजून मोडलेल्यो आपल्या शिसांक तांकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक नासली. पूण आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी हे वाटेन आतां जेजू पोनोत जेवन जावन आमी हे वाटेन आमी जियेता. आतां एक एकलो मनीस जेन्ना जेजूक आपलो सोमी दिवन सोरोंडार मानता आनी पवित्र आत्म्याचो बातीस घेता तो आतां एक नवी रोचना जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, एक नवी रोचना जातकूच आतां एक दादलो आनी एक बायल देवाची भुरगें जातात. एक दादलो देवाचो पूत जातात, एक बायल देवाची धूव जाता. आनी ह्या उपरांत जेजूक आपलो सोमी दिव मानून आनी बातीस घेवन पवित्र आत्माचो ह्या उपरांत तो मनीस ओ ती बायल आतां जेजूची शीस जावंक वेता. दिसपट्ट्या जिवितान दे बिकम डिसायपल्स. कशी भाव भयणीनो, देवाचें उतर शिकोवन, देवाच्या उतरांचे नियाळ करून, देवाचें उतर करून दिसपट्ट्या जिवितान. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की एक ल्हान भुरगें जेन्ना जोम घेता एका हॉस्पिटलान, माया जी गोरबेस आसा ती आपल्या भुरग्याक जोम दिता. तें भुरगें आतां जल्मल्या उपरांत आपल्या मायेचें दूद पियेता आनी तें मायेचें दूद पिवन आतां घोट जातात, व्हडलीं जातात. आनी ते भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान आमी नवो जल्म घेता, आतां हें आत्मीक दूद, हें स्पिरिच्युअल दूद म्हणटात ते भाशेन देवाचें उतर आमी घेवन दिसपट्ट्या जिवितान आतां आमी एक फळ दिता त्या शिसा भाशेन जाता. आनी आतां आमी हें देवाचें उतर जें आमी जियेता तें आमी दुसऱ्यांक परगट करता. भाव भयणीनो, आतां कितें घडटा. आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं आनी भाव भयणीनो, जें पोन्न्या करारान आमकां सांगलेलें, जें आमकां पोन्न्या शिकयलें तें आमकां आतां लागना. हे सगल्यो वस्तू जे पोन्न्या करारान शिकयले, अशें कर, तशें कर, हें कर नाका, तें कर नाका, आमी ह्यो वस्तू करिना. कित्याक आतां जेजून आमकां एक नवो करार दिला.
पूण जेन्ना आमी पोन्नो करार वाचता आतां आमकां कळटा तो पोन्नो करार वाचून आमी कितली सुभागी कित्याक नव्या करारान जेजून कितें केलां तें जें सांगलेलें हें करपाक तें करपाक जेजून आतां नव्या करारान सगळें केलां म्हणटच पोन्नो करार फकत जावन आसा एक सावळी आनी जें आतां घडोवन हाडलां जेजून तें जावन आसा सोत आनी देखून भाव भयणीनो आमकां ही सजमणी हो हो फरक जो आसा हो डिफरन्स जें आसा पोन्न्या कराराचें नव्या कराराचें हें आमकां ही सजमणी मेळपाक गरजेचें आनी फकत जो एक देवाच्या राज्यान एक शीस जाता ताका कळोन येता की जें पोन्न्या कराराचें नव्या कराराचें आनी देखून जेन्नाय आमकां सजमणी मेळटा आतां आमी नव्या करारान आमकां कितें फाव जालां तें आमी करूंक पावता आनी आतां हें जें आमकां सजमणी मेळ्ळ्या आमी दुसऱ्यांक आमी सांगता आनी जेजू आयच्या शिवर्तमान ह्या 52 बोडीन तेंच सांगता म्हणटा जो कोण पोन्न्या कराराचो आसलो जो कोण फकत धर्म करतालो जो कोण फकत ताजें मन आहलें फकत पोन्न्या कराराचें आतां जेन्ना तो देवाच्या राज्यान येता शीस जाता तो आपल्या काळजांतलें पोन्नें आनी नवें काडटा आनी देखून जेन्ना पोन्नें काडटा तो आतां ताजी सजमणी दिता नवें ताका मेळना तें ताजी सजमणी दिता कशी आमी इतली सुभागी म्हणून तो आतां दुसऱ्यांक सांगता आनी भाव भयणी ही सजमणी आमकां मेळोंक ना जाल्यार ही सजमणी जी पोन्न्या करारान घडली ज्या नव्या करारान आमकां बरेंपण मेळ्ळें ही आमकां सजमणी मेळटा आमी भुणभुणीन उरता आमी एके भाशेन फकत धर्म करता आनी जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जायना आनी आमी फकत आमचे फकत धर्म आमी फकत आमचे जे परंपरा आहा हें सगळें करीत आसा आनी आमकांच फटयता तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतर आयज आमी आमचें पवित्र पुस्तक उगडून घ्या देवाच्या उतरान आमी रिगून रावात तें फकत वाचन न्हय पण ताचेर नियाल करून आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक सैतिवंत जिवीत एक स्वतंत्र जिवीत जिवप पवित्र आत्म्याच्या आदारान जिवपाक आयजतान आमी सुरवात करूया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.